रोमकारांक पत्र अवेस्वर 2 वळी 1 ते 16. जुदेवांचेर देवाचो क्रोध. तर हांव विचारतां, मनशा, दुसऱ्यांचेर तूं नितीचें फॉर्मोण मारताय? कोणूय जाशी तूं, अशें करूंक तुका हक्कूच ना. कारण दुसरी मनशां करतात तींच कर्तुबां तुंय करताय. म्हणटच त्या दुसऱ्यांची तूं जोडती करताय तेन्ना तूं तुजेरूच तुज्या गुन्यांवाचें खास्तीचें फॉर्मोण मारताय. असलीं कर्तुबां करतल्यांचेर देव खास्तीचें फॉर्मोण मारता तेन्ना ताचें फॉर्मोण नितीचें म्हूण आमी जाणू. पूण तूं मनशा दुसऱ्यांचेर खास्तीचें फॉर्मोण मारताय आनी त्याच बराबर तींच कर्तुबां करताय. आनी अशें करून देवाचें खास्तीचें फॉर्मोण तुका चुकतलें म्हूण दिसता तुका? ओ तो सुभाव कोणवाळेचो, व्हड सोंसणिकायेचो आनी मातमेपणाचो म्हूण तूं ताची बेपर्वा करताय? देवाची कोनवळाय जिवीत बदलूंक तुका ओडून हाडटा म्हूण नकळोय तूं? तुजें काळीज निबोर करून जिवीत बदलूंक तूं कबूल जायनाय. अशें करून देवाचो नितीचो निर्णय पोरकोट जातलो त्या ताच्या क्रोधाच्या दिसाक ताच्या क्रोधाचो भार तुज्या माथ्यार तूं वाडयत आसाय. त्या दिसा तो जोण एकल्याक आपापल्या कोरण्या प्रमाणे फारीक करतलो. जी कोण बऱ्यो कोरण्यो करीत रावतात आनी मोहिमा आनी मान आनी अविनाशीपण सोदतात तांकां तो सासणीक जिवीत दितलो. पूण जी कोण आपलोच आदाव सोदतात, स्वत मानून घेनात आनी खोटेपणाक लोबदल्लीं आसात तांकां क्रोधाचो उजो दवरलेलो आसा. कोश्ट आनी तळमळे वायट करतल्या जोण एकल्या मनशाक रावतात. जुदेवांक पयले सुवातेर पूण ग्रीकांकूय. मोहिमा आनी मान आनी शांती बरें करतल्या जोण एकल्याक. जुदेवांक पयले सुवातेर पूण ग्रीकांकूय. तर देव हाचें ताचें तोंड पळोवन आपलो निर्णय दिना. जाणी समूर्ती विरेत पातो केला त्या मनशांचो समूर्ती विरेत नाश जातलो. जाणी समूर्त घेवन पातो केला तांची समूर्ती प्रमाणे मुनसोबी जातली. समूर्त आयकल्ल्या मात कोणूच देवाक मानवलोलीं जायनात. पूण समूर्त पाळतात तांकां की देव आपणाक मानवलोलीं करतलो. समूर्त नासलोलीं विदेशी मनशां स्वयंबाच्या उजवाडान समूर्ती प्रमाणे चलतात तेन्ना जरूय तांकां समूर्त ना, तरूय तीं आपणाकूच समूर्त जातात. समूर्त फॉर्मायता तें आपल्या काळजांचेर बरयलें आसा म्हूण तीं आपले चालीन दाखयतात. तांचे अंतोस्कोन हाकाच गोवाय दिता. कित्याक म्हळ्यार तांचींच चिंतना केन्ना केन्ना तीं अपराधी म्हूण आनी केन्ना केन्ना तीं निरपराधी म्हूण तांकां दाखयतात. हांव परगट्टां त्या शुभ वर्तमाना प्रमाणे जेजू क्रिस्ता वरवीं मनशांच्या गुपीत चिंतना भावनांची पर्यान देव मुनसोबी करतलो. त्या दिसा हें दोकोल जातोलें.